वाडे वास्को सकाळी जाल्ल्या एका सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो तरणाटो आगताक गेलो। राजेश कुमार नायडू 18 वर्साचो तरणाटो नोफ्रा रावपी। तो वास्को सावन चिखले वतालो। सकाळी सुमार 8:30-9 ही गजाल घडली। वाड्या पार्क केल्ले ट्रेलराक व्हरून ताणें स्कूटर मारली। धपक्यासरशी तो आगताक गेलो। ताणें नेमकी कित्याक लागून स्कूटर ट्रेलराचेर मारली तें मात समजूंक ना। On the road, which have been neglected by the police department, night patrolling police. In spite of looking, they are not able to remove the vehicles. So आज तुम्ही पळयता की एक्सिडेंट जाला, ऑन द स्पॉट तो भुरगो मेलोलो आहा। सो इतल्याच मागता पुलिसा कडेन की हेवी व्हेकल्स रस्त्याचेर पार्क करपाक दिवपाचे न्हू। पर्वरे खर्रे सुकूर एका जैन देवळाचें बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां म्हणून बोवाळ पडला। कसलीच मान्यताय नासतना खंय थंय जैन मंदिर उबारतात। कागाळ घेवन थंयचे कांय लोक व्हिडिओ मेरेन पावले। व्हिडिओन फाटल्या सप्तकात नोटीस धाडून बांदकाम बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो। अजाप म्हळ्यार व्हिडिओचो आदेश खुट्याळाक लावन देवूळ उबारलां आनी थंय कार्यावळी चालू जाल्यात। देवूळ बांदपी लोक मात लोकांच्या आरोपाचेर कांयच उलोवंक तयार ना। कारे सुकूर वाठारात उबारिल्ले मार्बलचे हे जैन मंदिर बांदपाक खंय पंचायत टीसीपी वा कोणाचीच कसलीच एनओसी ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप। लोक म्हणटात तांचो देवळाक विरोध ना पूण चल्ल्या ती गजाल कायद्याक धरून ना। When this particular structure that has come up, we realized that they had been granted absolutely no permissions whatsoever from town and country planning or any other body. 17 तारखेक व्हिडिओन काम बंद दवरूंक म्हूण देवळाक नोटीस धाडिल्ली। मात काम बंद जाल्लेच ना। तेव्हार देवळात 19 ते 26 नोव्हेंबराक धार्मिक कार्यावळी दवरल्यात। With the help of the local bodies, the local politician of the area concerned. And I would also like to state that such things should be nipped in the bud at the right time, so that no should set a precedent for others who are indulged in such activities. लोक उलयतात म्हूण प्रुडंटान देवूळ बांदतल्याक विचारले। तांकां खंय ते गजालीचेर कांयच उलोवपाचें ना। ये मंदिर के लिए किसने अगेंस्ट कुछ वो जाने और भगवान जाने, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इलीगल ठीक चल रही है। नहीं वो पता नहीं है कुछ भी उसके बारे में। वो जाने और अभी भगवान जाने। भगवान का मंदिर है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा विघ्न वो तो अभी कुछ। व्हिडिओन स्टे ऑर्डर दिवनूय देवळाचें काम बिंदास्त चल्लां म्हूण लोकांक तो अजापाचो विशय जाला। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। दाबोळे विमानतळार कोयराक लागून विमानाक शेवणी आपटुपाचे प्रकार वाडल्यात। ताका लागून पंचायत आनी एनजीओक घेवन दाबोळे वाठारांतल्या लोकां मदीं जागृताय करपाचें विमानतळ एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन थारायलां। लोक म्हणटात विमानतळा वयलोच कोयर चड आसता। जिल्लोधिकारी म्हणटा कोयर आसलो तरी एअरफिल्डार पावूंक दिनात। आमदार माविन म्हणटा कोयर एकठांय करप सारकें जायना। दाबोळे विमानतळार हालींच एका विमानाक सवणे आपटिल्ले। वेळ बरो म्हूण विमान आनी पॅसेंजर बऱ्यान सुटले। विमानाचे पंखे गेले, मात इतल्यान थळावे प्रशासनाक जाग आयल्या। विमानतळा भोंवतणच्या कोयराचे प्रस्नाचेर उपाय काडपाक म्हूण विमानतळ संचालकान नौदळ, जिल्लोधिकारी, पंचायती, एनजीओंची एकठांय बसका घेतली। विमानतळाच्या वाठारांत रावपी लोकांक ह्या गजालीचेर समजावचें म्हूण बसकेन थारले। तशेंच नितळसाणी खातीर मोहिमूय काडटले। विमानतळ वाठारांत वडयल्लो चडसो कोयर विमानतळा वेल्यानच येता म्हूण लोक उलयतात। ताचेर जिल्लोधिकाऱ्याक विचारल्यार तो म्हणटा हो कोयर कलेक्टर उखलता, तो एअरफिल्डा मेरेन पावना। एअरपोर्टाचो जो कचरो आसा तो एअरफिल्डाचेर वचना। तो एअरपोर्टाचें जी बिल्डींग आसा तातूंतल्यान तांचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कलेक्ट करता व्हरता। दाबोळेचो आमदार माविनान विमानतळाच्या वाठाराचे मंगळारा सकाळी वचून इन्स्पेक्शन केलें। दाबोळे वाठारांतल्या कोयराचेर उपाय काडपाक खंय सरकारा कडेन चर्चा चल्ल्या। Within 10 kilometer radius of the airport there can be no garbage treatment plant. There cannot be any garbage dump. But as you have seen and reported to me, even now next to the airport authority is dumping the garbage. I have told the Honorable Deputy Chief Minister and the Government of Goa to look into the proposal which was agreed by the ex-Chief Minister and now Defence Minister Mr. Manohar Parrikar to give land in the Verna Industrial Estate for setting up a garbage treatment plant for Murmungaon Taluka. If this is not feasible, please lift the garbage of only 2 panchayats, that is Chikali Panchayat and Bogmalo Chikolna Panchayat. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान झाडां मारपाक देशभर बंदी घाल्या। एखादी व्यक्ती, कंपनी वा अधिकारीक सुद्दां हो आदेश लागू म्हूण ट्रिब्युनलान स्पश्ट केला। मंत्रालय वा संबंधित ऑथॉरिटीची एनओसी नासतना कोणाकूच एकूय झाड मारपाक मेळचें ना म्हूण ट्रिब्युनलान मंगळारा दिल्ल्या आदेशांत म्हळां।
देशभर मोठ्या प्रमाणात झाडाची कत्तल चल्ल्या म्हूण इन्स्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान घाल्ल्या याचिकेची ट्रिब्युनलान दखल घेतली. घेऊया एक विराम.